म्हाका लाभलेल्या देव आपोवण्या विशयेंत उक्त्यान आनी वर्त्या संतोसान तुमचे मुखार सांगूंक हांव खुशी पावतां. म्हजी मम्मा एक टिचर. ती 9 म्हयन्याची गुरवार आसतना निरुडेतावन विटला म्हणल्या पयशिल्ल्या गांवाक शिक्षकी जावन तिची सेवा दिवंक वेतली. आनी डिलिव्हरीच्या इल्ल्या पयल्या दिसा ती एका भयानक एक्सिडेंटाक वळख जाली. ती ऑटोर वेता आसतना 7 जाणां संगी वेता आसतना एक भयानक एक्सिडेंट घडलें. ते घडच्या इल्ल्या पयल्या वेळार तिणें सांगिल्लीं उतरां हीं जावन आसात. सौम्या, म्हज्या बाळाक उरय आनी हे म्हज्या भुरग्याक तुज्या सेवेक हांव धाडटां. सर्वांनी बरवसो सांडल्यारी तिची उतरां देवाक आयकलीं आनी एक्सिडेंट जाल्यारी हांव शाबीतायेन ह्या संवसारी पावलीं. देवान केल्लें अजाप वांसना म्हूण उरिल्लें हें बाळ आज हांव एक बेतनी भयण जावन तुमचे मुखार हजर आसां आनी उबी आसां. कितली वर्ती देवाची महिमा. वय मोगाच्यानो, देव खंयचे घडये आपयता हें आमी नानाव. म्हज्या मम्मान म्हाका सिस्टर जावंक उर्बा दिली. आमी दोगां भुरगीं, म्हजो धाकटू आनी हांव सदांच मिसाक वेतेली. हांव हर एक फावटी मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना जिजू तें म्हाका आकर्शण भोगतलें. जिजूक सदांच स्विकार करीचें म्हणली म्हजी आशा म्हजे तें चड आनी चड उब जाली. धर्मीक भयणी सदां आल्तरार सेवा दिता आसतना म्हाकाय तांचे परी जायज आनी तसलें भाग म्हाका फावो कर म्हण धन्या देवा लागीं हांव सदांच मागतलीं. म्हजें PUC शिकप समतस म्हाका धार्मीक भयण जायचें म्हणलें भोगप चड आनी चड दसूंक लागलें. आनी ही म्हजी आशा हांवें कुटुंबादारा लागीं सांगतना तांणी म्हाका व्हरतें प्रेरण दिलें. आज पर्यंत हांव म्हज्या अभ्यासांत संतोशान आसां आनी हांवें एप्रिलाच्या 25 धार्मीक बेसाच्यो शाश्वत आंगवण्यो केल्यो. म्हज्या सांगाता 30 धार्मीक भयणी दुसऱ्या दुसऱ्या गांवची सांगाता एकवटान आमी 10 म्हयने तरबेती जावन आमकांच आमी धार्मीक बेसाच्यो आंगवण्यो आंकवारी निस्कळपण विधेयपण आनी दुर्बळकाय जिणे पर्यंत जियोंक मुखार सरल्या. देवाचें आपोवणें विशिश्ट आनी मोलादीक जावन आसा. आमी वाचता जॉन 15:16. यू डीड नॉट चूज मी बट आय चोज यू. देवाचें आपोवणें लाभतना आमी फाटीं फुडें सरण आसता ताच्या उल्याक पाळो दिवंक जाय. देव आमकां खंयच्या तरी जावंक पुरो. आमी कामाक भरती जाल्ल्या तवळ वा उंचलें शिकप जोडटना आमची तालंतां उर्जीत करूंक आशेतना आमकां देव आपोवंक पुरो. हांगासर आशिल्ल्या साबार पैकी देवाचें आपोवणें हेंच परी लाभलां. आपयल्लो देव आमकां जिणयेन कितले कश्ट आयल्यारी तो आमकां सांडून घालचो ना. ताणेंच म्हळां मातेवाच्या वांचेलान अध्याय 20 आनी 8 वोळ 20. संवसार सरा पर्यंत हांव तुमचे सवे आसतलो. जर आमकां देव आपयता म्हूण भोगता तर घळाय करिनाकात. बेतनीचें दार आनी सर्वांचें दार सदांच तुमकां उक्तें आसा. बेतनीची मोरी मार्ता आनी लाजरस जेजूक तांच्या कुटुंबान सदांच स्वागत करतलीं. तशें आमी आमच्या मेळाक तुमकां स्वागत करूंक तयार आसांव. सदांच मागणें करा आनी देव आपोवण्यांक आमी सर्वांक काल्तिमान घालया. मोगाचेनो, आज आमकां हांगासर येवंक एक अवकाश करून दिल्ल्या सर पाद्र्याबांचो आनी मिसाच्या बलिदाना वेळी आमचे खातीर मागोवन आमकां बरें आशिल्ल्या सर्वांचो प्रत्येक जावन तुमचो आमी काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी सदांच आमच्या सर्वां खातीर तुमी मागा म्हूण आमी तुमचे लागीं कालतेपणी मागता. तुमचे खातीर आमी सदांच मागतल्या. सर्वांक देव बरें करूं.